Gorfaron Ushi fortuna Tu somos fortuna Tu somos fortuna Gorfaron Tu somos fortuna, Tu somos fortuna. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. पविनो जेजू बापाच्या मोगाचो संदेश परगटूंक ह्या संवसारांत आयलो आनी हो संदेश परगटायतना ताका जायते कश्ट त्रास पडले. कांय फावटी बाप आपल्या सोशिल्लो पयस आसा अशें ताका दिसलें. जेसमेनीच्या मोळ्यान पर्यंत ताणें मागणें करतना बापा जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड अशें ताणें मागलें. पूण जावं दी न्हय म्हजी कशी पूण तुजी कशी हे भाशेन बापाची कशी करून तो वावुरलो आनी बापान सरशेवटी ताका सांडूंक ना. आमी आयज जाणाव आख्खो संवसार कश्टावता. कितलोच लोक जावं स्पेनाक जावं इटलीक मरून वेता. आयज ह्या सगल्या पासत मागया. कोण कश्टावता तांचे पासत मागया. बाप पयस ना, लागींच आसा. जेजू हांवूच तो तुमच्या सांगात आसा असली म्हणटा ती उतरां तूं एकल्या कश्टावतल्याच्या कानार पडून तांच्या काळजान बरवो सोदेशो म्हूण मागुया. असल्या लोकांचो इलाज करतल्या तांचेय पासत मागुया. कितलोच लोक आमच्या भारतांतूय कश्टावता. कितलींच जाणां आपापणाच्या घरा पावूंक 2 दिसाचे आमचे कामदार आजून पर्यंत वाटेक आसा. कांय जाणांक जेवण खाण मेळना. कांय जाण चलून आपल्या गांवांनी वेता. तांकांय मनान धरून हे आमच्या कश्टी भाव भयणांक पासतूय आमी मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पात ओळखून घेवन देवाच्या एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो ज्ञाव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुरो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थून मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजी कुशी पाळून तिरायेन तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वीर आमच्या काळार तुजी भुरगीं वाडत वचो आनी तांचें गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक परसोडो. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां.
लोगोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरचा होर दोंगोर सोडून एडोमाच्या प्रांतांतली वचोना जावपाक रस्त्यांतल्यान सफासच्या दोंगरा वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्या? ह्या ओरोणांत आमी मोरच्याक. हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजे आड उलोवन आमी पातक केलां. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइसेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो, ताचेर नदर घाल्यार तो वाडटलो. म्हणटच मोइसेसान एका पितळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो, तो पितळच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वांटचलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजें विनवणेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना वेगी म्हाका पाव. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराचे नांवाची भोक्ती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे राजा ताचे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांच्या प्रार्थोन तो आयकतलो. तांचे मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. आपले ऊंच पवित्र ठिकाणाक थावन सर्वेस्परान वडोव घालो. स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कोयद्याचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंकपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जोवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून फारिजांवांक म्हळें, हांव चोल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांत तुमी मोरतल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हळें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय?
ताणें तांकां म्हळें, तुमी सकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी स्वत मानिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. तांणी ताका म्हळें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच तावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत, आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात. त्या पासत जेजून म्हळें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजेच वस्तुंकी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सवें आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा भयणीनो, गेल्ल्या सुमारांत जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री टीव्हीचेर उलयलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलें, आमच्या इंडियेच्या भारतांतल्या लोकांक हो पिडा रोग कोरोना व्हायरस जायना जावंक एकूच उपाय आसा. आनी परत परत तो म्हणटालो एकूच उपाय आसा, एकूच उपाय आसा. तो म्हणल्यार सगल्यांनी आपल्या घरान भितर रावचें, कित्याक वखदांचो सोद मेळोंक ना. म्हणटच एकूच उपाय आसा. परत परत हेंच तो म्हणटालो, आमी फकत भितर रावचें. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान जेजूय अशेंच कितें म्हणटा, सर्गीची वाट चलतलो जाल्यार एकूच उपाय आसा. आनी तो म्हणल्यार तो म्हणटा, हांवूच तो, आसा तो हांवूच. 7 फावटी तरी ही उतरां हांवूच तो म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. सांगून दिता की एकूच वाट, आय एम दी ओन्ली वे. एकूच वाट, एकूच रस्तो एके भाशेन म्हणूं येता. एकल्याच देवा वरवीं आमी सर्गीच्या राज्यान पावूं येता. हीं उतरां आदल्या करारान आमकां मेळटा, आसा तो हांवूच. आनी उतरां आदल्या करारांत यावे वो सर्वेस्पर दाखोड करता पदवी. आनी हाका लागून आमी म्हणटा सर पदवेदार देव. आसा तो हांवूच म्हणून तो सांगूंक सोदता मनशाच्या इतिहासांत ह्यो जो आसा ती पयलींच सांगून दिता ती खबर, आसा तो हांवूच म्हणून खोडीत करता. बाबडीनो, आयज ह्याच जेजूची वळख घेवंक आमकां गरजेचें. आसा तो हांवूच म्हणटलो जेजू म्हाका कोण. तशेंच येशू वर्तमान सोंपता तेन्ना तो उलयलेली ती उतरां आयकून जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो अशें म्हणटा. आमी ताचेर विस्वास दवरून गरज. आनी तिसरेच फावटीर आमकां ह्यूय उतरां थंय मेळटा, ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करीत आयलां. जेजू म्हणटा, बापाची खुशी करीत हांव आयलां. आनी सगल्या वेळार खुशी केल्या जाल्यार तो म्हाका सांडचो ना म्हणून ताका जेजूक बापाचेर विस्वास आसलो. आयज असलोच विस्वास आमी धरूंक तो आमकां सोडचो ना, तो आमकां सांडचो ना, ह्या उतरांचेर विस्वास धरूंक मागता. म्हणटच ह्यो तिनूय घडयो आमच्या मनांत हाडुया. पयले सुवातेर आसा तो हांवूच ह्या जेजूक ओळखून घेवप, ताचेर विस्वास धरप आनी तो सांडचो ना म्हणून ताची खुशी आमी करीत रावप.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोड बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आत्वाक सर्वेस्कोर मानून घेवं. प्रार्थया. सर्वेस्परा, हो फारीकपणाचो योग्न आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां बोगोस आनी आमची असोक्त ओथीर काळजां तुज्या मोगांत सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व जाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां व्हरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्यां दुतां भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्कोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेची आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच वरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो दिगार दिवन बाबडताचो कूट परगटुया. सोमया जेजू, आमी हो उडो खाता आनी एक वास इतले पियेता, तितले फावटी तुवें गोवामेश्वर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप मेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्म आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा,
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायचे संकांनी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक उचिता तशी आमची पातकां बगूच आनी आमकां तारणेक पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुर्ती पळवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी हो जेजू जो आसा तो हांवूच अशें म्हणटलो. होच जेजू सोर पदवेदार तो आमच्या काळजांनी ह्या वेळार येता. ताका आमी घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकल्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हाका दोरने वयलो ऊंच उबारतीत तेन्ना सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून घेतलो म्हणटा स्वामी. प्रार्थया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची थान वाडय आनी ह्या सुर्गीच्या देण्याची जोरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवंत कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगल बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी जायते जाणांक आळकोळी जाता. जावं घरांतूच उरून कांय पावटी वेपार मेळना जावन हे भाशेन जायत्यो गरजो आमच्यो पुऱ्यो जायना. आमकां हो एक सोयेक एकामेकाच्यो गरजो ओळखून घेवंक आनी आपल्या लागीं मागच्या आदींच दुसऱ्याच्यो गरजो ओळखून घेवन तांकां पावंक. अशें म्हणटना अदीक करून आमच्या गोंयांत, आमच्या गांवांत जायतो मायग्रंट्स, जायतो लोक आसा जो आमच्या बोटींचेर काम करता. हांगासर व्हड्यांचेर नुस्तें मारपी भायलो लोक आसा. कांय पावटी तांच्यो गरजो तांकां पावोवंक इगोर्ज मातेच्यो फुडारी मागता आनी आमच्या मनीसपणाच्या नात्यान आमी तांकां आदार करूंक गरज, तांच्योय गरजो पळोवंक गरज. कित्याक हेर वेळार आमचो वावर करूंक तेय आपलो गांव सोडून हांगासर आयिल्ले आसा. कांय पावटी आपल्या गांवांत वचूंक मेळना जावन ट्रेनी वो हेर दुसरी वाहनां मेळना जावन हांगासर उरलेले आसा. म्हणटच असल्याय मनशांच्यो गरजो आमच्या गांवच्या लोकांच्यो वो गांवांत दुसरी हेर रावतल्यांच्यो गरजो आमी पळोवंक आनी उदार मनान तांकां आदार करूंक वावरुया. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेजू काळीज तुशें आयलो होन कुरपेचे वारोय तुजी कृपा रित्या काळजांत मोशा कोर काळीज मोशे कोर काळीज मोशे कोर तुज्या काळजा सारके शांत दोलो लावन विकायचे कोर काळीज मोशे